फोंड्या पोटवेंचणुकेत राजकीय समीकरणां चडांत चड रंगीत जायत आसा। भाजप, आप आनी काँग्रेस पक्ष हाजे मदीं अटीतटीची लढत चालू आसा आनी ताचो परिणाम समाजांतल्या वेगवेगळ्या वर्गाच्या मतांचेर आदारून आसतले। आता कोण वेंचणुकेत बाजी मारतलो, कितल्या जाणांक SIRचो फटको बसतलो हाचेर आता पुराय गोंयच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा। फोंड्या पोटवेंचणुकेंत अंदू खर सर्त दिसता। आमच्या सर्वेक्षणाच्या मतान फोंडा मतदारसंघात ST समाजाची सुमार 1800 मतां, OBC समाजाची 7500 मतां आणि भंडारी समाजाची 5500 मतां निर्णायक थारतली। हे पोटवेंचणुकेत सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेश नायक भाजपा कडल्यान मैदानाचेर पावला। ताका प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेचोय तेंको आसा। देखून गोविंद गावडेचो SC समाजाचेर कितलो प्रभाव आसा ते पळोवप महत्वाचे थारतले। बामण भटांकडेन प्रचार करपाक मंत्री सुदीन ढवळीकर आसा। तशेंच मुस्लिम आनी क्रिस्तांव मतदार खंयच्या पक्षाक कौल दितात हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा। आता गोविंदाच्या नेतृत्वाखाला आणि मंत्री सुदीनाच्या नेतृत्वाखाला रितेशाक कितली मतां मेळटली ते पळोवपाचे। मजगती आप पक्षातले गितेश नायक आणि काँग्रेसीचे केतन भाटीकार हे रिंगणात देवल्यात। जाल्यार काँग्रेसीचो केतन भाटीकार जो ह्यान आदी लेगीत सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या विरोधात रावन काटेकी टक्कर दिल्ली, तो आता रवीच्या पुताक हारोवपाक यशस्वी जाता काय ना आणि केतन खुद्द सारस्वत समाजाचे कितली मतां हाडटा ताचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा। फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 14,189 मतां मेळ्ळी, जाल्यार काँग्रेस 8,592 मतांनी फाटी आशिल्ली। पूण अंदू SIR मतदारांच्या संख्येत बदल जाल्ल्यान आणि सुमार 4,000 नावां वगळायल्या उपरांत वट्ट मतदारांची संख्या 28,000 जाल्या। आता सध्या फोंड्याक कोण बाजी मारतलो, कोण हार खातलो, लोक कोणाक भोवमतान कौल दितलो, सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाची लेगसी ताजो पूत रितेश मुखार व्हरतलो काय, भाटीकार मोगोवपाचो शिव सोडून काँग्रेसीचो हात धरला तातूंत लोक खोशी आसात वय, आपाचो पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक जो आतांच वेंचणुकेच्या रिंगणात देवला ताचेर लोक विश्वास दवरून भोवमतान ताका वेचून हाडटले काय, फोंडेचो फुडलो पात्रांव कोण, लोकांची मतां कोणाची गेम करतले हाचेर पुराय गोंयच्या लोकांचे लक्ष केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।